राय मनोरा जाल्ल्या अपघातांत दोग जाणांक आगताक मरण आयलें. जुजे झेवियर मिस्कीत आनी निकलस फेर्नांडीस हे दोगूय जाण आगताक गेले. जुजे कुठ्ठाळेचो पंच. मोटारी वयलो ताबो गेल्ल्यान ड्रायव्हरान मोटार व्हरून झाडाचेर मारली. आग्नेल बार्रेटो जखमी जाला. राय मनोरा वाठारांत हालीं बरेच अपघात जावंक लागल्यात. शुक्रारा फांतोडेर सुमार 3:30 थंयच आनी एके गाडयेक अपघात जालो. मोटारी वेलो ताबो गेल्ल्यान मोटार व्हरून झाडाचेर मारली. गाडी काबार जाल्या ती पळयल्यार बरेच स्पिडीन मारले आसुये. 3 जाण आपल्या इश्टाक माकाजान पावोवंक गेल्ले. ते घरा परततना हो अपघात जालो. भितरले 2 जाणांक आगताक मरण आयलें. जुजे झेवियर मिस्कीत वय 34 आनी निकलस फेर्नांडीस वय 32 हे दोगूय जाण आगताक गेले. जुजे मिस्कीत कुठ्ठाळचो पंच. 27 वर्साचो आग्नेल बार्रेटो जखमी जाला. आज सुमार 3:30 ते 3:45 या दरम्यान एक फेटल ॲक्सिडेंट जालो राय मनोरा चॅपला कडेन. ते स्विफ्ट मारुती गाडी घेवन आपल्या फ्रेंडांक पावपाक मकाजाना गेल्ले आनी येता आसतना तांची गाडी स्कीड जाली राय मनोरा टेंपला कडेन आनी झाडार मारली. आनी तातूंत 2 जाण एक्सपायर जाले आनी एकटो इंजर्ड आसा. एक्सपायर जाला तातूंत निकोलो सेबास्टियन फेर्नांडीस एज 32 years हो रेसिडेंट ऑफ कंसुआ नागोआ आनी दुसरो जुजे नातिविदाद झेवियर मिस्किटा एज 34 years आनी इंजर्ड आसा तो आग्नेलो बार्रेटो रेसिडेंट इज 27 years एज. तर ते फ्रेंडाक पावून येता आसतना एक्सिडेंट जालो आनी एज पर द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दे डायड ड्यू टू डॅमेज टू द वायटल ऑर्गन्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवच्या सालसेत फार्मसीक फांतोडेर उजो लागलो. मडगांवच्या 2 फायर ब्रिगेडींनी मेळून उजो पालयलो. फार्मसीच्या पयल्या माळ्यार आशिल्ल्या स्टोर रूमाक उजो लागलो. स्टोर रूमांत दवरिल्ली वखदां जळून काबार जाली. स्टोर रूमांत सुमार 70 लाखांची वखदां आशिल्लीं आनी हेर सामानाचें मोल 30 लाख. एकूण मोल 1 कोटीक तेंकता. शुक्रारा फांतोडेर 5 ते 6 मजगतीं मडगांवच्या सालसेत फार्मसीक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक सुमार 6 वरांचेर उज्याची म्हायती मेळ्ळी. अरावंड सकाळी 6 सारखे आमकां हांगा सालसेट फार्मसी मारगांव मार्केटाक फायर लागला म्हणून कॉल दिले. इमिजिएटली आमच्या फायर स्टेशनांतल्यान एक गाडी टर्न आउट केली. फर्स्ट टर्न आउट आमची एक गाडी येयली. तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर ते रातच्या टायमार म्हणल्यार सकाळच्या टायमार शटर्स बंद आसले. तेंच्यांनी इमिजिएटली शटर्स ओपन केले आनी तेजे मेन लॉक असले ते ग्रावंड असले. तो ओनरीत रोखडोच पावलो, ओपन केले आनी फर्स्ट गाडयेन आमचे उजो तो कंट्रोल केलो. कित्याक सायडीक सगळ्यो आनीक शॉप्स आसा थंय स्प्रेड जावंक जायना म्हणून तेंच्यांनी कंट्रोल केलो आनी फॉर एसिस्टंट आनी एक आमची फायर टेंडर मागली आनी ती दुसरी फायर टेंडर येवन तेंच्यांनी इमिजिएटली तो उजो कंट्रोल करून एक्सटिंग्विश केलो. लॉस एक्झॅक्ट अजून आमी आयकून. फार्मसींतल्या इन्व्हर्टराक शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागला आसुये असो अदमास फार्मासकारान उक्तायला. Fire brigade was very prompt. They had already reached here, so immediately first floor arches were fully totally damaged. First floor, and then the ground floor, as you can see, all water drip down. There will be some damage. Exact valuation cannot be estimated. Maybe 2-3 days लागतील. Looks like some electrical issue only. Something to do with inverter. आता FDAचे बी मनीस येवपाचे. एस्टिमेट कांयच अंदाज ना. त्या दिसता बरें पूण भितर मेल्ट जाल्लें आसपाक शकता. सो हिटान. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. काणकोणा गालजीबाग दर्यावेळेर शुक्रारा सकाळी सुमार 18 मिटराचो मेल्लो देवमासो लागलो. 10-15 दिसां पयलीं हो देवमासो मेल्लो आसुये असो थळाव्या लोकांचो अदमास. दर्यावेळेर घाण जावचें न्हय म्हूण हो देवमासो पुरचो अशें थळावे लोक मागतात. काणकोणा गालजीबाग दर्यावेळेर शुक्रारा सकाळी सुमार 18 मिटराचो मेल्लो देवमासो पावलो. 10-15 दिसां पयलीं हो देवमासो मेल्लो आसुयेत असो अदमास आसा. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या देवमाशाचो पंचनामो केलो. पुरपाक पडटलोच तो. कित्याक उदकांक सोडलो जाल्यार तशें हें जावन मागीर फक्त घाण खंयच्या आतां वच म्हण ताका वास येताच. फॉरेस्ट अधिकाऱ्याच्या अंदाजानुसार हो देवमासो खंय तरी बोटीच्या फॅना लागून मेला अशें ते म्हणटात. हांगा पळयलां की गांवच्या लोकांनी देवमासो पळोवपाक खातीर गर्दी केल्ली आसा. हो देवमासो हांगा पुरपाची तशेंच देवमाशाची जे हाडां आसा आनी मांस आसा ते सबंद दरी भर फापसल्लें आसा. बेगोबेग हे फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी करचें पुरपाचें काम करचें अशें थळाव्या लोकांचें मत आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश करता.
केळी ते शिरसय मार्गार 2 वर्सां फाटीं मिनाची येरादारी केल्ल्या सुमार 400 ट्रकवाल्यांक रोहन सावयकार ह्या येरादारी कंत्राटदारान भाड्याचे पयशे दिवंक ना अशी कागाळ ट्रक धन्यांनी केल्या. पयशे मेळना जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचें ट्रक धन्यांनी थारायला. हे ट्रक साळगांवकार मायनिंग कंपनीक चलताले. ट्रकवाले वचून अनिल साळगांवकाराकूय मेळ्ळे. केळी ते शिरसय ह्या मार्गार मिनाची येरादारी केल्ल्या सुमार 400 ट्रक धन्यांक येरादारी कंत्राटदारान फाटलीं 2 वर्सां पयशे दिवंक ना अशें ह्या ट्रक धन्याचें म्हणणें आसा. ट्रक धनी नितीन सामंतान ह्या विशीं प्रुडंटाक म्हायती दिली. पण मागीर कितें जालें अशें लोक येवन जावन फावटी मारूं लागले. मागीर साळगांवकारान 80% थोड्यांचो दिलो, थोड्यांक कांयच मेळोंक ना. थोडे बावडे स्लिपी बी कोणाचे सांडले तांकां कांयच मेळोंक ना. रोवन थंय गेल्यार आपणाक सांगूं नाका म्हणटा. येरादारी कंत्राटदार आनी मिनेरान ट्रक धन्याक भाड्याचे पयशे दिले ना जाल्यार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी थळाव्या आमदारांक मेळटले अशी शिटकावणी ट्रक धन्यांनी दिल्या. तो सांगता आतां आपूण तुमकां हिशोब दिता म्हणटा, स्टेटमेंट काडून दिता म्हणटा, तुमी तो घेवन वचून रोहना कडेन घेवन वचा म्हणटा. 1 वर्स जालें म्हणून. आतां 2 वर्सां जालीं तो पेमेंट करता आमकां. पेमेंटूच जायना. थोड्या 90 उरला, 1 लाख उरला, 2-2.5 लाख उरला थोड्यांचे. एका ओनराचे 2-2.5 लाख अशें उरला. थोड्यांचो 20% एक गाडी आहा तेंचो उरला अराउंड 25,000-30,000 सुमार. रोहन सांगता कितें सांग की पेमेंट हांगासर आपूण आपल्या कडेन कांय ना म्हणून आपणाक पेमेंटूच करूंक ना तेंच्यांनी. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.